मतदाराच्या कार्यावळीत भोवणी करीत आमी आतां सालसेडीन पावल्या. सावथ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तितून सालसेत एक महत्वाचो असो भाग जंय 8 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा आनी ह्या सालसेत तालुक्याचेर एंटायर रिजल्ट डिपेंड आसता. सालसेतीच्या लोकांच्या मनात सद्या कितें आहा, तेंचे एक्सपेक्टेशन पूर्ण जाले काय कितें फाटल्या 5 वर्सां, तेंच्यो नवे एक्सपेक्टेशन कितें आहात, तेंच्यांनी ह्या इलेक्शना बद्दल कितें ते चिंतता हें जाणून घेवपाक आमी एंटायर सालसेत आतां भोंवतले. होय आमी बरे पावल्या. काँग्रेसाचोय पावला आनी आजीचोय पावला आनी BJP म्हणटा बसना म्हणजे कोणा आमगे सादारण काँग्रेसूच आसा. जी अशी खंयची कामां फाटल्या 5 वर्सांत जाली वा जावपाची आहा, पेंडींग आहा, तुमकां अपेक्षा पडटा? पेंडींग जायतें सांगता म्हळ्यार पूण तें आनी सांगून फायदो ना. मुखार वयचो आमी मुखार कितें जाता तें कोटालें. आमगे कितें की आमकां जायतें मेळना, अशें जायते भाशेन मेळना. कितेंच मागो जाल्यार आम बरें जायना अशें आमगेलें हॅपी आसनाय सगळे. सो आतां आम मुखार चोया कितें जाता तें कोटालें. फाटले फावट न्हू 2022 इलेक्शन जालें, आमदारांचें इलेक्शन. खूब पार्टी रावले आनी मागीर सगळे वोट डिवायड जाले. म्हाका दिसना हे फावट तेश कोन्न मिस्टेक जायत म्हणून तेंच्या कडेन. हे फावटी आनी मिस्टेक कशें ना अशें समजताय सगळे समजता. चोया मात मुखार कितें जाता तें कोटालें. अरे आम जायतें जायना. कितें अशें जाय म्हणजे जायना म्हणजे ते मार्ग आडवता आनी कितें आडवता तितलें आमकां भोव पावनाका तशें जाता. जितलें जोडटा ते एका पावता, एक झाडांक एका पावता आनी कितें पावता. इन्यान जोड पाहिजे, तिन्या झाडांक घालपाचें आनी कितें करपाचें. जायते वस्तू आमकां मेळना. म्हारगाय जाता, म्हारगाय जाता. कितलो आखो दीस बो देखून दर्या रावल्या हिंग नुस्त्या पयशे जायनाय. नुस्त्या पयशे जायना म्हणजे पयशे जाल्या देखून मोडपा आसा जाल्यार काबार बाजार ना. नुस्त्या हिंगा थिंगा पडटा आमकां जाय थिंग विकूं मेळना. बाजाराक कांक 20 रुपया वयता 5 रुपयांच्या पडटा गारेच्या पडटा. कसो फायदा वेपार करून आमकां जायते वस्तू आमकां जायना मेळना. हेजे आमकां तुका दोन कितको पोट पुतले आनी कितें कांय खबर ना. होय म्हारगाय म्हणटा सुबीज जालें ना. सुविधाय ना आमकां नुस्तें विकपाक. डिझॉल कितू मारक, पेट्रोल कितू मारक आनी कितको वाडले. नुस्त्या मेळना. नुस्त्या 2 पावंड मेळ्ळे 4 दीस मेळ्ळ्या 8 दीस मेळना. 2 दीस मेळ्ळ्या 4 दीस मेळना. अशे दीस काडटाय आनी कितें केल्ले ते होलसेल आमकां पळय सद्या बारीक समाज आहा, बारीक येता आमगे वडेकार आहाय तांकां ते 2 पावटी 3 पावटी ते नुस्तें विकपा दिनाय. जायत जाण उलो मारलो. आखे समाज गेली आमगेली, आखे युनियन गेले, MLA येयले, पूण तेंकां जाय ते कोताय जाल्यार आमी आनी म्हाका दिसता फ्युचराक वोट दिवपा ना कसलो फायदो आसपाना. कित्याक आमी जे निवडून हाडटाय ते आमगे आयकनाय जाल्यार फ्युचराक म्हाका दिसना कितें फायदो आहा आमकां. त्या पासत आमकां सगळ्यांनू एकठांय जावन कितें बदल करपा जाय. एक पाट बदल करून चोवचे जाय. कित्याक आमगे उतरांची पावनाय तेंचे बरें. आमगे उतरां जी आमी मागताय ते आमी पावनाय. त्या पासत कितें चेंजीस जावचे जाय हे पावटी. इंडियन एअरलायन्स विराट आमगेलो काँग्रेस. सो लोकांलो आवाज चडसो तेका आहा. सो BJP ते ते आपल्याला हे कोताय तेंगे वता ते पाला बी तेका बसयलो आहा न्हू. तेंगे सायडीन तेंगे आवाज चलता. सो हे कोतान आमगेलो ऑपोजिशन सगळे एक जावन इंडियन एअरलायन्स करून सर आमगे विराट तेका सपोर्ट कर बरो आवाज चालू कोणी आहा. ना बाबा आमी सगळे पार्टी मरे आमी त्रासांक आयलो हाय. आमकां मिटेर गव्हर्नर आनी सुसेगू ना कसलो आमी बारीक धंदो कोताय हो टॅक्सीचो. आमगे फॅमिली आनी आमचे वता सेवींग कांय उरना. आनी वयल्यान हो गव्हर्मेंट आनी गाडयो हाडटा ती आमचे वयर कांय आमी वोटींग कोताय खरें. ते पाटी आमी म्हणटाले ओन बरें जाता म्हळ्यार सद्या कांय इम्प्रूवमेंट जालें ना हिंगा. हय आमचे हय आतां ते सगळे 5 वर्सांनी एक पाट MLA येता MP हांव एक सांगून वयता म्हळ्यार ते कांय कोन्ना अशें ते.
हय आतां चोय आतां आमकां डबल इंजीन म्हणटाय म्हणजे आमगेले थोडे आयकोंक जाय डबल इंजीन म्हणजे आमगे एकूय इंजीन आयकोंक जाय कित्याक बाबा एक धंद्याचे पोट भोताय न्हू कितें जाल्यार गोंयकारांक एक तो सेफ सायड आहा टॅक्सीकारांनी शेक वाले आनी गोंयान ट्युरिजमाचें कोण ना ते व्हडले भायले आहाय ते हॉटेल घाना आहाय ते काडा हिंग गोंय जायतो पयस घेवन ते वयताय आम बारीक आहाय ते कितें मेळटा तेंय मेळना गो तेयल्या गव्हर्मेंटान आमलें मातशें चिंतूंक जाय तें पोत जाल्यार जो गव्हर्मेंट आमकां स्पीड गव्हर्नर जो उलयला आमचे कडेन घाल म्हणून आमी गाडी आतां घायले जायत्या भुरग्यान आनी ते 10,000 ते भाशेन फान मारून सुद्दां 10,000 स्पीड मिटर तेमकां तो घायलो कोणी आहा तो हाली 80 एजेरी लोक जाता 80 एजेरीच आतां गव्हर्मेंटा कडेन वो कोणा कडेन डिपार्टमेंटा विचारून सोयता जो 80 लोक जाता 80 गाडी चलयत रावपाची आतां 30 स्पीड आसता 40 स्पीड आसता 60 स्पीड आसता ती आमी दोळ्यान चोयताय आनी चलयताय आनी आम आतां 80 स्पीड मिटर गव्हर्नर घायल म्हणून आमी 80 तेजे तुका 80 घेवन वचपाचो गाडी आमकां नाडप ना तेश कोन्न जाला हांव कितें म्हणपाक सोयता सगळी स्पीड लिमीट जी 30-40 आम दोळ्यान चोवन आम गाडी आमगे मोन कंट्रोल करता आमकां आनी स्पीड गव्हर्नर आनी गरजू पडना चोवपाक गेले जाल्यार ते एक्चुली फोकाण जावन केला तेंगे हे पयश करपा खबरो घात जाल्यार सगळे गाड्यांक घालपा जाय तो रस्त्यार जी गाडी जितली येता ताका सगळ्यांक एकू रूल लागून जालो युनिफॉर्म एकू रूल लागून जावो तुका डिफरन्स टॅक्स डिफरन्स लागून ना हिंदी एकूच फक्त टॅक्सीवाला स्पीड टॅक्सीकारांक रेंटेकारालो टॅक्सी एक्सिडेंट जाता मू तो लोड तेमी आन्सर करपा जाय मू कोटांको आमकां ट्युरिस्टांकूय लोक येयला तोचे लोड आमचेरूय लोड येयला तेश कोन्न जायना घात जाल्यार सगळें हांव कितें म्हणटा घात सगळ्या गाड्यांक घालता हांव कितले प्रूफ करून दाखयता व्हिडिओ हेचे करून दाखयता प्रायवेट गाडी आहाय त्यो मुखार वयता आमचे मुखार वयताय 80-90 100 माताय चड एक्सिडेंट तेंगे आहाय प्रायवेट आहाय रेंट गव्हर्मेंट म्हणटा गोवा म्हाजी गोंय हाड म्हणून फायदो जायतो आहा आमी आनी कितें कोतले म्हाका सांगात आमी टॅक्सी धंद्या पोट भोताय ल्हान धंदो घेवन गव्हर्मेंट गोवा म्हाजी हाड्यो हेजे हे पार्ट आहा कितें हें कितें एक पार्ट 3 दीस भाडें आसता हिंगा आमगे तर इनकम आमकां मंथली उमको जनरेट जातो जाल्यार आम 24 वरां काम करूंक पडटा सकाळीं येताय ते सांयसा प्लस राती तुका आम काम करचें पडटा आम जनरेट ओन इनकम जातो आम जनरेट करतो जाल्यार म्हयन्या उमको इनकम जातो जाल्यार नाजाल्यार आम गव्हर्मेंटान एक सजेशनूय दिलें पारिकार आसूं तूं आम उमकें पगार दी म्हयन्या आम तुका जॉयन जाताय म्हूण आमकां कितें जालें चेंज जाय फावटी चेंज म्हणजे कशी चेंज म्हणजे जो सरकार जो आमच्या लोकांच्या खातीर वावरता तसलो सरकार जाय केंद्राच्या सरकाराची हय कोण केंद्रान जावं आमच्या गोंयान जावं आमच्या लोकांच्या पासून वावरता तसलो सरकार एकूय काम जावंक ना आनी कोणूच येवंक ना खाली कोण इलेक्शनाच्या टायमार मातशें कोण येता आनी म्हाका सांगता तितलेंच आनी कांय ना तेज्या उपरांत मागीर कांय ना असेंब्लीचें इलेक्शन जालें 22 तेन्ना हांगासर खूब पार्टी उबे रावले वोटांचें डिविजन जालें आनी तुमी पयलां कितें जालें तें हे पार्टी जावपाक म्हाका दिसता चड कमी चान्स आसा कित्याक हे पार्टी लोकांक कळ्ळां की हो आतां चलता तो गव्हर्मेंट कसो चलता लोकां पासून कितें करता कितें पार्टी जावपाक कमी आसा डिविजन जावचें ना डिविजन जावचें सद्याक ती BJPची कॅन्डिडेट हेवटेन कॅम्पेनिंग करता आनी काँग्रेसाचें करता राती आमचे थंय काँग्रेसाची मिटींग आशिल्ली कॅप्टन विरिडोची आनी दिसता हे पाटी जायते चेंजीस जातले सद्याक दिसता अशें कित्याक हे पळय सेंट्रलाक जो गव्हर्मेंट आसा तो तितलो बरो ना असो दिसता ते कांय जायते मुद्दे आसात सद्याक जायते भुरगे आमचे शिंगलोले आसात ते बेकार आहा बेरोजगारी आहा मागीर बायलांचे म्हारगाय ती जालेली आसा ताणूंक जायना तसली म्हारगाय चालू आहा सो दिसता अशें चेंजीस जाय अशें केंद्राक तशेंच गोंयांक गेले ते पाटी चड पार्टी आशिल्ल्यो आनी गेले ते पाटी म्हाका दिसतालें अशें की BJP वयता आशिल्ले पूण त्या जी बी टीम म्हणटा ती BJPची त्या कारणाक लागून म्हाका दिसता हे पाटी तशें जावचें ना लोकूय आतां सगळो हुशार जाला आनी शाश्टीन म्हाका दिसता चडशें काँग्रेस येतली अशें म्हणटा की काँग्रेस साश्टीन जी लीड घेता पळय न्हू तेचेर काँग्रेसीन जिखप आसता कारण बाकीचे सरावंडींग ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा सांग्यार म्हणा काणकोण म्हणा सगळ्यो वा फोंडेच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणा त्यो मग BJPक चडश्यो लीड दिता पण तुमी जितली साश्टीन लीड दितले तितली काँग्रेसीक फायदो जातलो सो साश्टीचो रोल कितें
तशें केप्याचें तूं म्हण सावंड्याचें म्हणटा तशें कांय ना तें साश्टींक आतां सद्याक हांवें हेच्या पयलें सांगलां कितें जायतें म्हारगाय वाडलेली आसा तूं आतां तुवें चोयलां पेट्रोल आतां कितली म्हारग जाल्या सिलिंडर कितलो म्हारग जाला आनी बारीक बारीक वस्तूचेर GST बी जावन सगळें जायतें खूब लोकांक कश्ट जाला त्रास जाल्ले आसात सो म्हाका दिसना ते तूं सांगता ते व्हडले नेबरींग ज्यो कॉन्स्टिट्युशन आहाय त्योय म्हाका दिसता हे फावटी काँग्रेसाक वोट मारतली इंगलो मामनूदार ह्यो केश घाता गोरिबांक कितें शेतां काड आनी वळ बिलिंग सरकार पळय बिलिंग काटा गोंय हितू घुमदारी शेतां तूं तें कांय कोनाय आमकां तो गोरिबांक राव शेत रोयना आतां एक जाळपाल कितें रोयतो एक दाखले काड जाल्यार केश घाताय आमचे आनी व्हड बिलिंग काटाय मरे लोकां एकी पाटी देखो वता येताय व्हड हें काटाय आमकां कोण बाबा अशें आतां इलेक्शनाचो बोवाळ चालू आहा न्हू हय कोण येयले तुमचे पर्यंत आई बोले अजून कोण येईल ना एकट्यांक आमी सांगतले अजून देखो कोण येईल ना आई बोले कोण येईल ना येता ते उमेदवारा कडेन तुमी कितें मागतले कितें सांगतले आमी सांगतली आमगे भाशी खोल जाल्यार आमी कोतो म्हणाल्यार वता काय कितें नाही करपाक जाय ते आमगे कितें एक आती गोरिबान कितें कोल्या म्हणजे केशें आसा आमी जाय तो आमगे घरान कितलो लोक आसा गोरिबान शेतान देखो येदोसो रूम काड रायल जाय तो शेतान ते हें कोताय आमचे केश घाताय को पयशा दी आनी दुसरो आडकून तुमकां दूध आलो लोकांक आमगेलो देखून दूध आलो लोक तुमकां कोनाय आमी गरीब राव आमकां एक दुगार आमी कोताय म्हळ्यार केश घाताय हांगे तें तर सारकें कोल जाल्यार आमी घातली वता नाजाल्यार घालपा नाय वतूच घालपा ना हय वतूच घालपा नाय आमगे घरां हितू वत जाता आमी वतू घालपा ना हांवें लेलो फाटी सांगता लोकांक सरकार तुमचें काम जाली आमी मरपा जाले आतां आमगे कोण आमचे दाखोत म्हळ्यार तेका देखून म्हाका उलयताय आमी आतां आमगे ते मरपा पावतलो ते गरिबांक कोण खबर करता मोदी 15 लाख घाता म्हणून रे बँकाक मग अजून येईल नाही मोदी नेत्री मागे हांव उलयताले 15 लाख घात जाल्यार उलयत म्हणून सांगितला मोबायलाचेर ते येताय मागीर कोण येता खबर घेना पयलीं येता इलेक्शना पयले मागीर कोण येता कोणूय जावं ते खंयचे पार्टीचे जावं मागीर गायब जाता पयलीं आपल्याक येता नरे मेनीन महादेव हां महादेव पडले ते पयलीं ते कोताले आनी ते खबर कोनाय हय जाल्यार आमगे ते कर्नाटका तेंगे पळय इलेक्शनान ते डायरेक्ट सेंट्रल मोदीन तांकां दिले ते महादेवाचे ताका लागून आतां ते पयलीं वडयले ते आमगे हो आहा तो कोण रे तो CM आहा तो आतां कांय खबर ना तेजे लास्ट टायम आमी पयलें न्हू नावेलीन आमी इलेक्शन पयलें 2022चे खूब जाण रावले चड जावन बसलोय न्हू ते चड जावन बसले ते म्हणटा फुटोल न्हू बोलता मनीस आमी ताका वळखो नाय तो खंय येयलो तो ना ते वळखो ना म्हाका सुद्दां एक कालाप देखून तो बरो कॅन्डिडेट जालो फाटी काँग्रेसीन बरो जालो तोय आहलो न्हू MP आहलो तो प्लस तो आहलो मिनिस्टर आहलो गोवा असेंब्ली आनी बरो शिकलो एडवोकेट न्हू तो आतां कोण रे तो श्रीपट नायक ताका केन्ना चोयलो ना उलयलो हिंगा हिंगा पार्लमेंट हय केन्ना उलयलो ना दवरपा जाय न्हू म्हणजे पासाचो उलोवपा जाय न्हू आमी कोणूय येवन बरी सवस्काय जावपा जाय आनी सगळें म्हारगाय जाली ना आमगेली वखदां मेन म्हळ्यार वखदां आमगेली वखदां समज पेट्रोल सिलिंडर आनी बारीक कितें टॅक्स बी वाडयलां सगळें भरपूर म्हारग जाल्या हांव कोणाचेर वायट उरलो ना BJPचेर उरलो आनी काँग्रेसाचेर उरला कोणूय येवं आनी कोणूय येयलो तो त्याण मातशी बरें सेटलमेंट करून बरें सवाय करून आमकां परजेस हें केल्यार पुरो ह्या वाटेन म्हळ्यार कांय सांगपा जायना लोक काँग्रेसाचें उलयता BJPचें उलयता RJचें उलयता कोण एक सायडीन उलयनाय म्हणजे BJP बरें न्हू काँग्रेस बरें न्हू RJ बरें न्हू सगळें एकूच कोणूय येयलें आमकां सारकें पूण आमकां बरो सेटलमेंट करून बरे भाशेन लोकांक दवरल्या पुरो हे पाटी हांव म्हगे जल्माक जायते मिनिस्टर येवन गेले MLA येवन गेले जायते येवन गेले पण हे पाटी पळय काम जालें न्हू रस्त्यांचें ब्रिजांचें हेचें तेचें एकदम बरें जालां फस्ट क्लास काम जालां पूण आतां हेज्या मुखार कितें कोणूय हेज्या बरें जाल्या पुरो आनी आमकां गोंयकारांक बरें खुशाल दवरल्या पुरो हय सर डेवलपमेंट करपा जाय न्हू पयलें डेवलप करपा जाय मागीर कितें म्हारगाय सवाय करपा जाय हय ते भाशेन आनी बरे मनशाक निवडून घालपा जाय
म्हाका दिसता आमगे ही वेल इकॉसिस्टी ती काँग्रेसा भायर येना अशी. आतां कोण जाणा कितें जालें म्हण आतां पयलीं लागून फाटीं असेंब्ली इलेक्शन जालां ते अर्जीन आमगेले अर्जीन बरें वोट हायलें ताका लागून कितें काँग्रेस मातशें ती फाटी पडली आनी आमगे केजरीवाल येयलो आम आदमी येयले हे चलता बरें चलता. आतां पळोवया हेज्या मुखार कितें जाता तें. ना सोगलें काम जायनाय. हय आयज पासून सगलें काम जालें नाय. थोडें जालें थोड्यां जालें थोड्यां वरान जालें नाय. हय सद्या आमचे सायडीन दुसरी आहा न्हू पार्टी. हय ताका लागून ती काम करपाक जाय मेळना तेमकां. आसा बरें सिच्युएशन आसा बरें पूण आतां MP येवं कोणूय येवं खंय शिरविशेक वयतलो जाल्यार फाटल्यान तांकां पयशे दिवपाकूच जाय कोणाक. पूण आमचो फिलीप नेरी आहलो पळय ताणें जाय जाणांक आमगेले हांगा खूब जाणां लायल्यात पयशे इश्टे लायल्यात कांय दिवं ना कांय ना आनी बरें काम केलां फिलीप नेरीन. खूब जाणांक अशें करून पयशे नासतना ताणें लायल्यात आनी काम बरें केलां लोकांक. आमगे सायड चिंचोणी वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय जाणां लायल्या फिलीप नेरीन. पूण आतां तो पडलो तेजे कडेन तें काम करूंक जायना. आशिल्लें जाल्यार आनी कितें डेवलपमेंट करता आसलो आनी बरें करतालो. आतां आमगेलो क्रूज सिल्वा येयलो आम आदमी पळोवया आतां तो कितें करता. येयल्लो आहा सद्या. आतां हेजी इलेक्शनां आमगेली MPची ती तरी पळोवया कितें जाता तें. सगळें सवाय जावपा जाय. वयत थंय म्हारग आनी वयत थंय कितें आजकाल तें भितरल्यान सगळें तेंगे तें कितें घेवपा तें घेता हें करता पूण तें मातशें कट जावपा जाय. आतां वयत थंय गव्हर्मेंटाक सिरियस जाल्यार अमके पयशे थंय अमके पयशे अशें सांगतात. सगळे कामां पयशे आतां बेश्टी सर्विस मेळनाय. आमगे शिकल्ले कितले लोक आसा गोंयांत. आमगे शिकल्लो लोक आसा खंय बँकां वच गोंयचो लोक आसा भायलो. खंय वच गव्हर्मेंट जॉबाक वच भायलो. आमगे गोंयची भुरगीं आसा मरे शिकल्ले आसात. ना कित्याक जाय जाण आसा आमची गोंयची भुरगीं मेळना. शिकोनूय आसून थोडे आमगे थोडे आसा थोडे असले शेतां कामां वयतात आसून पसून म्हणजे पयशां लागून. ते इलेक्शनां पळोवया आतां कितें जाता तें कांय शेको शकना. कोण बसल्या तेंय आमकां सारकें खबर ना. BJPचो पावर चलता काँग्रेसाचो चलता. आतां पळोवया कोण येता तो. RG एकल्यान बसपा तुमी पळोवया तेजें नशीब. चालू आहा न्हू 7 तारखे मतदान आहा. कॅन्डिडेट रावल्या काँग्रेस BJP RG BJP कॅन्डिडेट उबे रावले. हांगा तुमचे पर्यंत कोण पावले? कोण पावना अजून कोण पावना. सो हे इलेक्शनाक तुमी मत मारता आसतना कितें चिंतून मारतले कितें तुमचें मागीर चिंतपा टायम आहा न्ही दीस आहा न्ही रे मागीर मारपाचें चिंतून. वारें कशें दिसता हे वटेन वारें चड काँग्रेस आहा आनी मेतात काँग्रेस आहा मेतात BJP आहा सांगपा अर्थ येतो. दोनी तितलेच आहा मागीर जवळ तितलें आहा. हांगसर आतां फाटलीं 5 वर्सां खासदाराच्या माध्यमांतल्यान जी कामां बी जावपाक जाय ती जाता. कोण येता तरी कोण येनात सगळे एकूच म्युन्सिपाल्टीचे येनात आनी हे निवडून येयले तेय दीस पडनात. म्युन्सिपाल्टीचेच दिसना खासदार सोडून खासदार सोडून म्युन्सिपाल्टीचे दिता हो पात्रांव हो व्हडलो पात्रांव आमगेलो. हांगा पळय बिजनेस दुकान आहा तें गेलें तेका विचार कोण येता फुडें कोण येना. आतां सरकार तितलो वायट करना न्हू अशें लोक मागीर ताजो फायदो दुसरो घेता कळ्ळें न्ही. तशें जावपाक जायना न्हू. फायदो म्हणजे अरे कितें आहा आतां लोक कितें फायदो घेता पळय हेणें कितलेंय केलें पण ह्या पयलीं सरकारान ते म्हणटात तेणें कांय केलें ना म्हणटात पूण तेणें केलें तें कोणेंय केलें ना म्हाज्या हिशोबान. कळ्ळें न्ही. म्हागे म्हणणें इतलीच मोदीन पळय केलां तें कोणाचें अवस्था जालें ना इतलें वर्स काँग्रेसीच्यान करपाक इतलेंच आनी कांय ना. आनी वोटींग करता आसतना तुमी मोदी तकलेन धरून काय आनी कितें? काय ना मग तकली एकूच. तूं कांय पयलीं सांगपा तकल्यान दुसरी चलपा ना आमगेली. मागीर पळोवया फुडल्या 5 वर्सां तकली चेंज जाता जाल्यार. आतां सगळें हें जालें न्ही घुसपता लोक कन्फ्यूज आहा. कन्फ्यूज आहा. ते म्हारगाय जाली ती जाली आतां पूण बाकीची हें कितें इलेक्शन कोणाकय निवडून जाल्यार सेम म्हणटा कांय प्रोग्रेस कांय ना अशें उलयता. कोणाकूय निवडून दिवं हय कोणाकय निवडून कोणूय येवं म्हणटा प्रोग्रेस कांय ना म्हणटा. 5 वर्सांनी एकदां येता मागीर सारकीन तर आयलोच ना.
सावयकर म्हणून कितें फंक्शन आसल्यार येतालो BJPची हें म्हणटकीर फंक्शन बी आसल्यार येतालो. सद्या हाजें कितें मोदीची वारी आसा न्ही ताका लागून पल्लवीक लागून हें करतलो वोट करतलो पल्लवी. चड करून आरजी पळयता ते एक बदल म्हणून निवडून येयले उपरांत येताले तुमच्या पर्यंत पावताले परत येयला म्हणटा कोण येना रे बाबा कोण येना. आमचे गोंय राखपाचें जाल्यार मनशाक पळोवपाचें. तूं जाणा न्ही सगळें आतां प्रॉब्लम कहले आहा ते ताका लागून कोण बरें करता आमगे गोंय राखता जाल्यार काडपाचें. चिंतप ना कोणाक मेळटाक मारले आनी भायर सरतले ती आनी घेवन बसपाक. आमकां तें तुका सांगलें ह्या पाटी साव विटले आमी कित्याक म्हणून तें कांयच अर्थ ना हेका. हे तुमकां निवडून हाडले ते दुसरी हितून वयताय दुसऱ्या डिपार्टमेंटान गेले आनी आमकां सोडून गेले मागीर आमकां गाडी लोकांक घेवची पडटा. ना म्हाका दिसता तें गांवांक बरें करपाचें रस्ते बरें करपाचें कितें लोकांक हेल्प करपाचें. हेल्पा टायमार येनाय ते निमाण मरपा टायमार येताय ते निमाण येता तुका कितें जाय काय म्हूण. आतां कशें खासदार रातीन भोंवताय आमकां तें पोलिटिकल केलें समजायना आनी आमी उलयनाय कित्याक आमी पयलीं गव्हर्मेंट सर्वंट आसले. आतां आमी रिटायर आतां आमी कोणाचें पडोन गेले ना. आतां आमकां कितें पळय पेन्शन मेळटा तेजेर जगपाचें आनी आमकां सांगपाक कांय ना. कोणी सांगोंक गेलो मुगे काम कर फुडें म्हणटा पयलीं मागीर आमी हेंचे उडयताले. कसलें काम एक सर्विसेचें बी हय पयलीं सर्वीस बेश्ट्यो मेळटाल्यो तुमकां फुकट मेळयली आमी फुकट मेळ्ळी कळ्ळें तुका. आतां लाखान पयशेंचे हाडटले चोरूंक वचोनाय तें सिरीयस आमकां नाका. आमी फक्त कुकूळ कानेडे मागताय आमी भलाक दी आनी कांय नाका. काय पयलो प्रश्न म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट. तुका इंडेक्स दाखयता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे रिपोर्ट दाखयता हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट गोंयां आहा. आनी इन्फ्लेशन म्हारगाय इतली वाडल्या गॅस सिलिंडर आनी कॉमन मनशाक खूब त्रास जाला. 10-15 हजारां पागडाचे जियेवपाक जायना म्हारगाय लावन. सो अनएम्प्लॉयमेंट आनी इन्फ्लेशन आनी हे मुद्दे कॉमन मॅनाचे. बट गोवा इफेक्ट जावपाचे पार्लमेंटा उलोवपाचे मुद्दे आहा ते इशू गोवा इफेक्ट जाला. मेन म्हणटी म्हादय लायफ लायन आहा गोंयची. सो म्हादय म्हणटी सारवार करूंक जाय ना जाल्यार नॉर्थ गोवा न्हू सावथ गोवा इफेक्ट जातलो. उदक ना जाल्यार मनशाच्यान जिवपा जावपाना उदक मेन. सो मेन इशू म्हादय आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटा पार्लमेंटा आहा तो. मागीर सावथा इफेक्ट जाता तो कोल आनी डबल ट्रॅकिंग. फायट आहा दोनी कॅन्डिडेट BJP तेंचे ऑर्गनायजेशन बरें आहा कार्यकर्ते आहा तेंचे सिस्टम बरें आहा. आनी काँग्रेस सगळे एक जाला ऑपोजिशन एक जाला आनी एवरी डे पिरियडा इनक्रीज जायता. सो आनी खूब दीस उरला. सो लास्ट कॅम्पेनींग एंड जाता तेन्ना सारके कोटले कांय एज आहा ती. मेडिसीन फॅक्टरीज आहा तितूंत कितली गोंयकार आहा त्या एम्प्लॉयमेंट मेळटा. तेंचे इंटरव्यू सिंधुदूर्ग डिस्ट्रिक्ट आनी कारवार डिस्ट्रिक्ट जातात. मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज थिंगा आहा कामदार. सो स्टेट गव्हर्मेंटान तुगे हेजेर कितें तूं एक्शन घेन. एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू. इन्फ्लेशन आमी वोट घालून ताका दिता ते मागीर हय ते फायदो कितें आमकां केन्ना विचारिनाय तेन्ना आमकां कांय करना मेळटा ते वचोन धांवता. पूण हे खासदाराचें इलेक्शन न्हू खासदाराचें जालें म्हणून एकूच न्ही ती पळय आपली सालवार करपाक येताच न्ही. आमकां सगळें सारकें आमची कोणूच कामां करिना कसली. सोदेरणासान एकूच आमदार आहा पळय हय कामां जायना कामांच जायना. मुन्सिपाल्टीन गेल्यार मुन्सिपाल्टी कामां जायना. कलेक्टरान गेल्यार कलेक्टराक कामां जायना. आतां कितें हाती अडकयता ते जाणा न्हू कितें हाडून दवरता ती कसली कामां ती कसली जाल्यार कामां आमची जावंक जाय जाल्यार आमी वयता जाल्यार आमची कामां जायना. आमी अपेक्षा कांय दवरिना म्हणजे कोणाक घालपा तें आमच्या मनांतसून आमी मारता.
अमक्याकूच मारतले म्हण अशें ना तेणी आमची कामां करून दिवपा जाय न्हू कोण निवडून येता तेणी आमी सांगतले तांकां आमच्या दारां येता तेन्ना आमची कामां आहा ती आडोवन दवरल्या ती आमची सोडा म्हणून कलेक्टरान आतां पळय आमचे घोवाची बर्थ सर्टिफिकेट घालपाक घेतलेली आजून दिवना 2 म्हयने जाले इतले पावटी घातली देव फाल्यां आयदेव फाल्यां करता हे फावट म्हाका तरी दिसता कितें तरी एक मिरेकल घडोवंक शकता और कितें तरी अशें दिसता कित्याक त्या सपोर्टा वयल्यान आनी लोकांकूय आतां कितें जालां सगळें आमचें डेवलॉपमेंट बरें जालां इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जाता सगळे बाबतींत सगळें बरें आहा डेवलॉपमेंट लोकांक कितें जाय डेवलॉपमेंट जाय लोक डेवलॉपमेंटा पळयता आयज आमचो पोलेन जालो अटल सेतू जालें सगळें हें जालें खूब सुदारणां जाली आतां सद्या आमच्या मडगांवान सिवरेजचें काम चालू आसा तें बी कंप्लीट वगैरे आसा आनी बरें आसा आनी आमी सॅटिस्फाय आसा डेवलॉपमेंटाचेर सॅटिस्फाय आसा बरो फाटल्यान केन्नाच कन्फ्यूज जावना आनी जावचो बी ना कित्याक ती व्यक्ती अशी जावन आसा की खंयच्या टायमार आमच्या मडगांवकाराची किंवा भायल्या लोकांनी सुद्दां सगळीं कामां केल्लीं आसा दिगंबर बाबान आनी फूल सपोर्ट दिगंबर बाबाक आसाच आमचो लोक 100% आसतले सामकें उमेदीर आसा म्हणजे केन्नाय इलेक्शन 24 रिजल्ट केन्ना जावन अशें जालो लोकांक अशें लोक कोणूच रावचे ना तशें कोण बरो काम करता ताका आमी वोटींग मारता काम आमचो कोण बरो करता तो आमी दिगंबर आतां दिगंबर BJP आसता आमी BJPक वोट मारता दिगंबर आहा थंय तुमचे हय दिगंबरान काम केलें तुमी हय आमचें केलां सगळे घरां नळां आनी घर टॅक्स बिक्स सगळे करून दिल्या हय काय सांगू जायना कोण कितें करता ते कोण एक टायमार तर पावना कोण कितें सांग जाल्यार काम मुखार फाटल्यान करता आमी कितें सांगूंक जाय म्हाका लागना तुका लागना विचारपाक गेला आतां इलेक्शन टायमार कोण येता वोटींग जालें काबार कोण आमकां वळखता तेजे उपरांत कोण मागीर टॅक्स घालता म्हणून आयकलां येता घराचे पूण पळया कितें जाता तें पयला कितें जालें हें पूल म्हणनाका आनी कितें म्हणा जेन्ना हांव पणजे कामां वयता आसतना हांवें पयला 2-2 वरां 3-3 वरां लागतालीं आज कुट्टाळी कडेन वचपाक पणजे वचपाक इजी जाला म्हापसा वचपाक इजी जाला लोक उदरगत पळयनात लोकांक दिसता ते BJP कितें करता BJP करता आज आमचें हांव खंयचें नांव घेयना सगळे आमगेले आसा पळय गोंयकार सगळे स्किमी घेतात सगळे घेतात वयल्यान BJP कितें अशें म्हणटात तशें न्ही तें एक शेर म्हणपाक सोदता लग्नाच्या वरातीत फटाकड्या फोडल्या 4 लग्नाच्या वरातीत फटाकड्या फोडल्या 4 अगली बार मोदी सरकार 400 पार हे 100% टिकेटी लागून सगळे 4-5 जाणांचें नांव घेयना म्हाका दी म्हणून आनीक हांव मोदीन एक डिसायड केला वालोर कित्याक तेंचे भितर झगडी नाका फाल्यां खूब जाणांचें नांव घेयनात नांव घेतलें तांकां वायट दिसतलें 4-5 जाण राविल्ले की म्हाका टिकेट बीन झगडी जाली हें जालें तें जालें लास्टाक डिसिजन सॉलिड घेतलें की टिकेट दिले वर आनी सगळे लोक पॅक जाले Since I am from South Goa, I know that people will take a wise decision on voting the right candidate. See, every person has got an individual problem. And when you sum it up, when you look at it, individual problems from different type of society, each one has got their own ways of thinking. But collectively, when you will look at it, I can see that this time a lot of good things have happened under the BJP rule. But it is the time for people to discuss, use their mind and vote for the right candidate. This is my personal opinion. There are many issues which we basically Goans face. But there are some issues which we can solve at our level here. There are some issues which we have to go to the center. And we need somebody who will speak on behalf of the Goan community. We want somebody to speak, sit on the chair, but still speak for the society. हांगासर दोगांचें बॅलन्सींग कशें कांय सारकें कांयच कळना वातावरण तशें आहा आमी हरशीं सारदी नाशिल्लो
पूण अशें फाटले अशें कशेंच अशें भोवंक ना. पयलीं कितें आशिल्लें वचत जाल्यार काम करतालो ना न्ही वचत जाल्यार काम करतालो. पूण आतांच्या इलेक्शनाक हे बसल्या पळय तांकां भोंवचें पडटा. पयलीं भोंवनाशिल्लें. पळय जाल्यार मोदी तयार जावन मोदी भरपूर बरें करता. हांगासर तुका तितलें हें कांय जावंक ना पळोवंक गेल्यार. हय स्टेट लेवलाक तितलें कांय बरें जावंक ना. मोदी तयार जावन बाकीचो उत्तर प्रदेशाक म्हणटा योगी आदित्यनाथ डेव्हलपमेंट बी तसलें जाता. हांगा जर ते जॉबूय ना लोकांक जॉबूय सामकें म्हणजे प्रॉपर सिस्टम ना. आमी रिटायर्ड गव्हर्मेंट ऑफिसर आमकां खबर आहा आनी आमी लोक त्रासान आहा. आनी कितें आशिल्लें एक CMाचो दरारो म्हण आसता हाचो दरारो ना. आतां पयलीं आमचो खाशे प्रताप सिंग राणे ते आतां एक हेंच आशिल्लो तशें दरारो कसो कोण मेळटा ते कितेंय करप कितें तशें ना आतां कांय ना. लोक चिंतताले म्हळ्यार कितें लोकल इश्यू लोकल कॅन्डिडेट न्ही. आतां कितें आसा मोदी आहे तो मुमकीन आहे पूण तें कितें आसा तें आतां तितलें चलत दिसना न्ही आतां. 2 इलेक्शनां तेणी तेजेर काडली. हय पूण आतां कितें आतां लोकांले म्हणटलो बाबा कॅन्डिडेट आनी इश्यूज नॅक टू नॅक फायट आसतली. आनी हो काँग्रेसीचो स्ट्रॉंग होल्ड न्ही पयलीं सावन. आतां RJ कितें करता तें पळोवपा जाय. लोकांचें एक्सपेक्टेशन म्हणल्यार कितें सांगपा लोकांचें एक्सपेक्टेशन सद्या तरी गोंयाक कितें आतां MP आहा तो MP बद्दल एक्सपेक्टेशन कोण पाळना. तितलें एक्सपेक्टेशन कोण धरीत ना. आनी गोंय म्हणटा धाकटें न्ही सामकें. MP आज म्हळ्यार MPन तशें बाबा MP कडल्यान कितें कामां करून घेतले आनी आमची सगळी उदरगत जातली अशें कांय जाल्लें न्ही अजून. तशें आमदार आसता लोकल गव्हर्मेंट आसता तेचेर चड डिपेंड रावता न्ही. कॅन्डिडेट कसो आसा लोकांक बाबा एक्सेसिबल कसो आसा एप्रोचेबल एप्रोचेबल कसो आसतलो तेजेर आसतलें न्ही तें. लोक तशें चिंतताले. आमी म्हण मोदी म्हण BJP आनी पार्टी म्हण लोक BJP मारताले आनी हिंदू म्हण ते BJP मारताले. आनी आमी फातोर्डा लीड घेतले म्हाका दिसता आनी तशें मडगांव लीड घेतले. हय आनी हांगा हें मोदीच येवपा जायो सेंट्रला सारकें आनी गोंयांक BJP येवपा जाय म्हागे मत. म्हणजे BJP म्हण लोक वोटींग करताले ना 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 BJP म्हण लोक मारताले. म्हाजें तशेंच हांव मोदी ज्या जाग्यार मोदी आहा थंय हांव वोट मारतलो. कॅन्डिडेट कोणी आसूं कोणूय आसूं मोदी म्हाजो मनीस बस.